namo Jesu Krista. Undia rupa lipunasya. Namo namo Sarvodhara. Sakramentantam karakcha. Namo namo Jesu Krista. Undia rupa lipunasya. Namo namo Sarvodhara. Sakramentantam karakcha. Surgi so Dev tum amka melo karaula. Surgi so Dev tum amka melo karaula. Tipoli pun tuve punya ceru getla. Cengkat zatai Punya warnai Tuam cengkat zatai Amca makan bertukas tum semerbitai Amca makan bertukas tum semerbitai Namo namo Jesu Krista. Undia rupa lipunasya. Namo namo Sarvodhara. Sakramentantam karakcha. Chiniye suk duk dukha sango kaya. Chiniye suk duk dukha sango kaya. Tuche tambusvon ashev angaraulya. Tuche tambusvon ashev angaraulya. Ye Jesu ye हमका मेलो तू ये Jesu ye हमका मेलो तू तुझे कुर्बेचे धन्या भंडार घेऊन तुझे कुर्बेचे धन्या भंडार घेऊन नमो नमो Jesu Krista Undia rupa lipunasya Namo namo Sarvodhara Sakramentantam karakcha Sırtão, somya saktão, tuchi gorsa. Lagi
विसरताव सोम्या साताव तुझी गोडसा तुझे संगी रावण विसरता जिनिये कोडसा तुझे संगी रावण विसरताव जिनिये कोडसा संतोषाता आम्ही घेऊ तुझे दर्शन संतोषाता आम्ही घेऊ तुझे दर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पविस्पर्शा साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पविस्पर्शा नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उद्यार परिपोलास्या नमो नमो सर्वोंकारा साक्रामेंतांकाराच्या नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उद्यार परिपोलास्या नमो नमो सर्वोंकारा साक्रामेंतांकाराच्या 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 Organ tuka sumian Jesu. Organ tuka sumian Jesu. Oglap tuka sumian Jesu. Oglap tuka sumian Jesu. Stuti tuka sumian Jesu. Stuti tuka sumian Jesu. Jai jai tuka sumian Jesu. Jai jai tuka sumian Jesu. Hosanna tuka sumian Jesu. Hosanna tuka sumian Jesu. Vandan tuka sumian Jesu. Vandan tuka sumian Jesu. Pranam tuka sumian Jesu. Pranam tuka sumian Jesu. Naman tuka sumian Jesu. Naman tuka sumian Jesu. Ogol sitau tuka sumian Jesu. Ogol sitau tuka sumian Jesu. Shabbos ki tuka sumian Jesu. Shabbos ki tuka sumian Jesu. Vaibhav tuzo sumian Jesu. Vaibhav tuzo sumian Jesu. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आणि बहिणीनो परत अनेक मंगळार सोम्याचे आराधन करूंक देवान आमकां फावो केला. देव सदांच आमचे संगत आसा. आमी एकसुरी न्हय. या सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमचे सगळे मन आनी काळीज त्याच जेजूक समर्पून दिवया. वो थोडो वेळ ताचे संगतच आमी करसितांव म्हूण एक निचेव करून हांगासर आयल्या. तर हो सगळो वेळ संपूर्ण मनान काळजान आनी सक्तेन सोम्याची स्तुती करूंक ताचें आराधन करूंक आमी प्रयत्न करया. किर्तनगार 60 आनी 5 किर्तनांत देवाच्या देण्या खातीर हरगां दिता. देव आमच्या जिविताचें सर्वस्व. त्याच देवान ताच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर दिला. ताका उगडापो केला आनी ताचो पूत ह्या हुंड्या रुपार करोस हजार आसा. देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो त्रिएक देव हांगासर आमचे मदें हजार आसा. तर त्या देवाच्या देण्या खातीर किर्तन बराबर आमी देवाक हरगां दिवया. ही किर्तनाची उतरां हांव वाचता आसतना तुमी मौनपणी तुमच्या मोतींत ही किर्तनाची उतरां कन्सोंक प्रयत्न करा. देवा, सियोनांत आमी तुजी स्तुती करूंक पावो. तुका केल्ल्यो आंगवण्यो आमी पाळूंक जाय. कित्याक तूं आमचें प्रार्थन आयकताय. सगळे मनशाकूळ तुजेशी येता. आपल्या पातकांचें वोचें घेवन येता. आमचे गुन्यांव आगाणीत आसात पूण तूं ते बक्षिताय. आमचे गुन्यांव अगणित आसात पूण तूं ते बक्षिताय. ज्या मनशाक तूं विंचून काडताय
आनी तुज्या आंगणांत वस्ती करूंक लागीं हाडताय तो मनीस कोरोस्सू बागी तुज्या घराच्या तुज्या पवित्र मंदिराच्या आशिर्वादांनी आमी दादोशी जातले हांव तुज्या विस्मिता वरवीं तारण करून तूं आमकां जाप दिताय देवा आमच्या तारोका सगळ्या संवसाराचो बरवोसो तूं पयशिल्ल्या द्वीपांचो लेगून सगळ्या संवसाराचो बरवोसो तूं पयशिल्ल्या द्वीपांचो लेगून तुज्या सक्तेन पर्वत तूं तीर करताय पुदवेन तुजें कमर बांदताय दर्याचो गरज लारांचो गरज आनी राष्ट्रांची उसांबळाय तूं शांत करताय दर्याचो गरज लारांचो गरज आनी राष्ट्रांची उसांबळाय तूं शांत करताय पृथ्वेच्या शिमांचेर वस्ती करतले मनीस तुजी अजापां पळोवन विस्मीत जातले उदेंतीचे आनी अस्तंतेचे प्रदेश उल्हासान बोब मारतले पृथ्वेक तूं भेट दिताय आनी ती भिजयताय पृथ्वेक तूं भेट दिताय आनी ती भिजयताय सुबामपणान ती भरताय देवाची न्हंय बरोवन वमताता मनशां पासत तूं दानी जाताय अशी तूं भूंय तयार करताय तिचे वरें उदकान भरताय वर्साचेर दवरताय तुज्या उदारपणाचो मुकुट तुजीं पावलां पडल्यान थंय वमताता सुबामपण मैदानांचेर बकऱ्या इंडांचें नेसाण फालक्यांचेर दानियेचें पांगराण ती उल्हासतात आनी संतोषान गायतात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर आज आमी देवाक अर्गां दिसाय आमच्या जिवितांत देव एक देणें जावन आयलां ह्या संवसारांत एक वर्तें देणें आमच्या जिवितांत आमकां लाभलां जाल्यार तें देवाचें देणें देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे थंय वस्ती करता देखून ताणें आमकां ताच्याच सारक्याची आनी स्वरुपाची करन रचल्यांत आमच्या हर एकल्या थंय देवाचें सारकें आसा स्वरूप आसा देखून आमी हर एक दिसा प्रियेक देवाची स्तुती करूंक जाय ताका अर्गां भेटोवंक जाय ताच्या सांगातपणांत सदांच आमचें आनी आमच्या कुटुंबाचें जिवीत जिवोवंक जाय अशें आमचो देव आमकां उलो दिता तर त्याच त्रिएक देवाक वंदन करून सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तेन आनी सगळ्या मनान आमी गावया एक गीत जय 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 धनिया देवाक जय 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 क्रिस्तरायाक जय 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 पवित्र आत्म्याक जय 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 त्रिएक देवाक तुमच्या धाकट्या बुकांनी पान 19 आमी उबी रावचें आनी संतोष भरीत ताळयो पेटून त्रिएक देवाक अर्गां दिवची जय 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्र आत्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्र आत्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्र आत्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्र आत्म्या जय 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 त्रिएक देवा
दिसू देला हैसो दिसू देला आमकां 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 सर्व मिळून गाऊया गीत सर्वेस्वराचे जय सर्व मिळून गाऊया गीत सर्वेस्वराचे जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रत्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रत्म्या जय 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 त्रिएक देवा मोग केला आमचो मोग दिला आमकां 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 काळसां गावन गावया आमी सर्वेस्वराचे जय काळसां गावन गावया आमी सर्वेस्वराचे जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रत्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रत्म्या जय 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 त्रिएक देवा ताका आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां 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 कालत्या मनान गावया आमी सर्वेस्वराचे जय कालत्या मनान गावया आमी सर्वेस्वराचे जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रत्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रत्म्या जय 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 त्रिएक देवा दयकन बसा मोगाच्या नो आमच्या देवान आमचे थंय जायतें बरेंपण गेलां देखून आमी सांगलें देवयेक देणें आमच्या जिवितांत देणें आमी कितें करी जाय देणें दिवचें कित्याक देवान ताचो बरो उपयोग करूंक देवाचें देणें आमकां लाभलां देखून त्या देण्याचो बरो प्रयोग आमी करी जाय बरो प्रयोग कसो करचो देवाची स्तुती करच्या मुखांतर ताचें जिवीत दिवचें उतर आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी जियोवच्या मुखांतर सक्रेमंतांच्या जिविता मुखांतर देवाची कृपा आमच्या जिणेंत वळोवंक सोडूंक देव आमकां आपणें दिता तर ताची कृपा आमचे थंय व्यर्थ जावंक आमी सोडूंक नजो देव म्हणली कृपा आमचे थंय हर एक दिसा वळटा सकाळीं उठिल्ल्या घडयेंत हांव न्हिदोंक वेता म्हणसर आनी सगळ्या राती देवाची कृपा निरंतरी आमच्या जिवितांत वळोवनूच आसा ती कृपा वळची बंद जाल्यार जालें आमचें जिवीत हांगासर आखेर जाता आमकां कळनातल्या बरींच देव आमचे थंय काम करता सबारपोटी आमी आमच्या संवसारांत आसता आसतना देवाचें
त्याच्या देवाच्या कृपेचो अनुभव करूंक चलवता जावं पुरो आमची मोत काळीज ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेरच वंदोन आसतना देव कशें आमच्या जिवितान काम करता तें आमी गुंडायेन समजूंक चलवता देखून आमी दिसपट्टे मागण्या मुखांत त्या जेजू लागीं बरो संबंध दवरूंक जाय देखून आमी ह्या कृपेच्या काळार आसाव थोड्याच दिसांनी आमी जेजूच्या जिवनपणाचें फेस्त संतोशान आचरण करतले हांव देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणाचो एक घडीभर आमी उडास काडया आमच्या जिवितान जायते बरेपण देवान दिलां देखून ताका आमी आतां अर्गां दिवया आमची जबाब जावं दी अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू वो पवित्र वेळ दिवन तुजो दैवीक अनुभव लाभयल्ले खातीर येवकारिस्ता मुखांतर तुजो दैवीक अनुभव दिताय देखून पवित्र पुस्तका मुखांतर वाचतना आयकतना नियाळतना तुयस आमच्या लागीं उलोवन तुज्या मोगाचो स्पर्श दिताय देखून तुज्या मोगाचो स्पर्श अनुभव करूंक बरी आवय बापूय भाऊ भयणी पती पतीन मलगडी बरी कुटुंबादारां दिल्याय देखून पिड्यांत आसतना डाक्टर नर्स आस्पत्रे मरिफात तुज्या भलायकेचो स्पर्श दिलाय देखून कश्टांत अडचणेंत समस्यांक वळाक जातना मोगाच्या इश्टा मरिफात तुज्या कुणकेचो हात दिवन तुजो अनुभव लाभयताय देखून तुमचे लल्लान उलय अर्गां उलय ह्या घडये जेजूक समर्पण दियात अर्गां उलयनात गे अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू 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 अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू
हर गाणी वगळाप तुका सुमिया जेजू हर गाणी वगळाप तुका सुमिया जेजू हर गाणी वगळाप तुका सुमिया जेजू हर गाणी वगळाप तुका सुमिया जेजू हर गाणी वगळाप तुका सुमिया जेजू हर गाणी वगळाप तुका सुमिया जेजू हर गाणी वगळाप तुका सुमिया जेजू हर गाणी वगळाप तुका सुमिया जेजू हर गाणी वगळाप तुका सुमिया जेजू हर गाणी वगळाप तुका सुमिया जेजू हर गाणी वगळाप तुका सुमिया जेजू हर गाणी वगळाप तुका सुमिया जेजू हर गाणी वगळाप तुका सुमिया जेजू मोगाच्या न्हू जायते बरेपण आमच्या जिवितान देवान केलां देखून आमी हर एक दिसा हर एक घडी ताका हर्गां दिवंक फावो ताका दिनवासूंक फावो तसो उपकार बावडूंक फावो असलें देणें देवान आमकां दिल्ल्या खातीर त्या देवाक आमी अर्गां दिता आसतना एक घडी भर आमच्या जिविताचेर एक नदर घालया आमचे दोळे एक घडी भर दांपिया जाता जाल्यार आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरचे प्रयत्न करया एक घडी भर आमच्याच जिविताचें मौल्यमापन आमी करया ह्या प्राजिताच्या काळार आमी आसां कृपेचो काळ देवान आमकां देणें कशें दिलां हो कृपेचो काळ आमी कशें ताचो प्रयोग करन आसां आमचें जिवीत कशें आमी देवा मुखार जिवन आसां देव आमकां आमची जगती करिना देव आमकां आसा तशें स्विकार करता तर ह्या घडये आमच्याच उणेपणाचो उडास आमी काडया आमच्या मौनतेन त्याच जेजूक पळोवचे प्रयत्न आमी करया आमचो सुमी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तावन ताची तिश्ट बक्षण्याची तिश्ट काकुळतीची तिश्ट आमचे तरेन घालून आसा ताचेर विश्वास आमी दवरया आनी आमच्या जिवितांतले उणेपण ताका समर्पूचे प्रयत्न आमी करया आमचे पताक सबारपोटी आमकां देवाच्या मोगात हांव पयस व्हरता देव बिलकुल आमकां सांडिना देव आमकां ताच्या मोगांत कितेंच उणेपण दिना पूण आमीच सबारपोटी आमच्या वायटाक लागून कुडीच्या कुशलायेक लागून आमच्या संस्कृतकायेक लागून त्याच काकुळतीच्या सागोरा जेजू तावन आमी पयस वचून आसां तर एक घडी भर आमी नियाळ करया आमचो आनी देवा मदलो संबंध कसो आसा ताचेर आमी पातयणी दवरना सावंगी तो आमचो एकलोच बरो वचो म्हणून आमी समजलां पावो तो वेळ ताका आमी मागण्या मुखांतर दिता ओंगी आमच्या कुटुंबांत आमचो आनी देवाचो संबंध कसो आसा त्या मागण्याचो महत्व आमच्या जिवितांत आमकां अनुभव जाला गे या आमच्याच हालसायेक लागून आमी मागण्याक पावो तो वेळ दिनासतना देवाक पावो तो वेळ दिवन नासतना आमच्या संवसारी राटावळींनी बरोवन आसावंगी तर आमी पश्चात्ताप पावून गावया गीत बोगो सोमिया काकूत मुची दाखय Patka muci bogo somia kakutuci dakui mogan maka wingun dunia kopantucia lipoi सांगाता Patka muci bogo somia kakutuci dakui mogan maka wingun
तुझ्या लिपोय एक घडी बोरो आमच्या कुटुंबाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडया कुटुंबांत आमी हर एकलें जिवन आसाव पोती पोतीन भुरगीं आवय बापोय भुरगीं मलगडी कुटुंबाचे सांदे सांगाता जिवन आसाव एका पाक्या भितर आमी जिवन आसाव आमचो एकामेकाचो संबंध कसो आसा एकामेका आमी मान गौरव दिवन आसाव गी देवान आमकां ताच्या सारक्याचें आनी स्वरुपाचें करून रचलां हर एकल्या थंय तें देवाचें सारकें आसा म्हणलें समजून हर एकल्याक फावो तो मान गौरव आमी दिवन आसाव गी हांव एक कुटुंबाचो वडील जावन म्हज्या पत्नी थंय म्हज्या भुरग्यां थंय कशें चलोवन आसा म्हजी जबाबदारी हांवें पाडल्या गी म्हज्या भुरग्यांक हांवें बरी देख दिल्या क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे ताका वागोवचे प्रयत्न हांवें केला कुटुंबांत एक कुटुंबाची वडील जावन या हे पोतीन जावन म्हज्या पोतीक फावो तो मान गौरव दिला म्हाका दिल्ल्या भुरग्यांची जतन हांवें मोगान घेतल्या गी तांकां सारकें मार्गदर्शन दिलां तांणी सूख आदारता आसतना तांकां फावो तितवण हांवें दिल्या कुटुंबांत एक भुरगें जावन म्हज्या आवय बापायक हांवें फावो तो मान गौरव दिला गी ह्या तांची निर्लक्ष्य केल्या तांची मार्गदर्शन घेनासतना म्हजीच वाट हांव जियेलां गी तर आमच्या पथकांची दूख आमी दर्या पश्चात्तापाच्या मनोभावान बरोवन हें गीत परत आमी गावया पथकां म्हजी भोगो सोया काकूर तुजी दाखय मोगान म्हाका वेगो दर्या गोपान तुज्या लिपोय पथकां म्हजी भोगो सोया काकूर तुजी दाखय मोगान म्हाका वेगो दर्या गोपान तुज्या लिपोय कुटुंबांत म्हाका एक जबाबदारेचें स्थानमान आसा हें स्थानमान हांवें कशें ताचो बरो प्रयाग केला गी एक बरी आदर्श जिणी जियोंक कुटुंबाक शेजारा आनी वाड्याक हांव एक प्रेरण जालां वा म्हज्या हस्कतकाये वरवीं शेजारच्या लागीं बरो संबंद दवरूंक हांव चलवलां ल्हान संगतींक लागून सबार पोटी म्हज्या मोगाच्या शेजाऱ्या लागीं हांव झगडलां गी तांचें नांव पाड करचें प्रयत्न केलां तांचे विशयांत नाका जाल्लें सगळ्यांनी उलोवन आयलां गी तांकां हांव मर्याद हाडल्या जावं पुरो ल्हान संगतींक जागे आनी रस्त्याची वाट ह्या थोड्या कारणांक लागून हांवें म्हज्या शेजाऱ्या लागीं या म्हज्या भावा लागीं हांवें दुस्मानकाय दवरल्या गी सोम्या म्हाका बक्षी तुज्या काकुळतीचेर वंदून जियोंक म्हाका कृपा दी पथकां म्हजी भोगो सोम्या काकूर तुजी दाखय मोगान म्हाका वेंगोन दनिया गोपान तुज्या लिपोय पथकां म्हजी भोगो सोम्या काकूर तुजी दाखय मोगान म्हाका वेंगोन दनिया गोपान तुज्या लिपोय सोम्या तुवें म्हाका
बऱ्या भलायकेचें देणें दिलां पूण सबार पोवटी ही बरी भलायकी फावो ते प्रमाणे म्हज्या कुडीची जतन घेवच्यान हांव चलवलां. कुडीची बरी जतन घेवच्या बदलाक वायट संवयांक हांवें बली जालां. ह्या मुखांत्र म्हजी कूड हांवें कश्टाक घाल्या. विविध पिढ्यांक हांवें आमंत्रण केल्लें आसा. जावं पुरी विपरीत पियोण्या वरवीं वायट संवया वरवीं आज म्हजी कूड पिढेचो आसरो जावंक पावला. हांव कंगाल जालां, हांव कश्टातां, सबार वायटांचो गुलाम हांव जालां. जावं पुरो अनैतीक संबंध, वायट संवयो, कुडीची कुशळाय, मोबायला मुखांत्र हांव कितें पळोवन आसा. वायट पिंतुरां पळोवन, अश्लील पिंतुरां पळोवन सबार पोवटी हांवें कुडीचें पवित्रपण समजूच्यात फाटीं केलां. ह्या सर सुखींचो हांव सुखी खातीर बोगसाणें मागतां आनी म्हणटा पातका मुची बोगो सोमिया काकू तुझी दाखय मोगान म्हाका वेंगो दुनिया घोपान तुझ्या लिपय पातका मुची बोगो सोमिया काकू तुझी दाखय मोगान म्हाका वेंगो दुनिया घोपान तुझ्या लिपय. ह्या घडये आमच्या जिवितांतले उणेपण आमकां घडीत आसा ते सगळें जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया. कसलीय आमची पातकां जावं दी, कसल्योय आमच्यो वायट संवयो जावं दी, आमचो देव तें बरें कर जाणा. ताच्या काकुळटी थंय आमी दिश्ट घालया, ताच्या काकुळटीचो अनुभव जोडया आनी सदांच ताका विश्वासी रावून एक नितळ बरें जिवीत जिवोवच्याक आमी फुडें सरया. परत गावया तेंच गीत. पातका मुची बोगो सोमिया काकू तुझी दाखय मोगान म्हाका वेंगो दुनिया घोपान तुझ्या लिपय पातका मुची बोगो सोमिया काकू तुझी दाखय मोगान म्हाका वेंगो दुनिया घोपान तुझ्या लिपय. देवाचे उतर आयकोवच्याक आमी उबी रावया. सांत पावलून रोमाकारांक बरयिल्लें पत्र अध्याय 12 वळ 3 म्हाका दिल्ले कृपेच्या उजवाडान तुमचे मदल्या प्रती एकल्याक हांव दामून सांगता, तुमचे सुविशांतलें कावड तें वडपण चिंतूंक वचनाकात. बगार तुमच्या वडपणा विशांत चिंतना मीत आसो. तुमचे भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्ल्या बावडताच्या मापा प्रकार आपापली वडवीक चिंतू. जशें एक कुडीन साबार सांदे आसून हर एक सांद्याक वेगवेगळें काम म्हूण आसा, तशेंच आमी साबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर एक कूड. एक कुडीच्या विविध सांद्यां मदीं आमी एकामेकां मेळोवन आसाव. देवान आमकां एक एकल्याक दिल्ले कृपेक सरी जावन आमचे थंय आसली देणी विविध एकल्याक प्रवाद करचें देणें मेळ्ळां जाल्यार आपणाक दिल्ल्या बावडताच्या मापान तो प्रवाद करूं. कारभार चलोवचें देणें मेळ्ळां जाल्यार पेल्याच्या सेवे खातीर तें तो चलो. तो शिकोवणदार जाल्यार आपलें देणें तो शिकोवच्यांत वापरूं. हेरांक उत्तेजन दिवचें देणें मेळ्ळां जाल्यार हेरांक तो उर्बेवंत करूं. दान दितलो उदार मनान दिवं, अधिकार चलयतलो जतनेन चलो.
दयाळ करण्यो करतलो त्यो हस्त्या तोंडान करूं. देवाचे उतार घे, देवाचे दयकन बसा. क्रिस्तातही मुझ्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भोव अपुर्बायची उतरां सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या 12व्या अध्यायांतली आमी वाचली. घरा वचून परत सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्लो 12वो अध्याय वाचूंक प्रयत्न करा. तातूंत क्रिस्तांव जिणे विशयान सांगलां. आमची क्रिस्तांव जिणी कशी आसा जाय, देवाच्या कृपेक सरी जाल्ली जिणी आमी जिवंक जाय म्हणून सांत पावलोन रोमाकारांक बरोवन सांगिल्लें. आज म्हाका आनी तुमकां हरी एकल्याक हांगासर ह्या आराधनाक मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावन आयिल्ल्या हरी एकल्याक ही उतरां लागू जातात. आमी कोणेंच सांगूंक जायना ही उतरां म्हाका सांगिल्ली न्हय, ती म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक ना, ही उतरां आज म्हाका म्हजे लागीं जेजू सांगता. देखून जेजून सांत पावला मुखांतर दिल्ली ती उतरां आज आमचे खातीर ती म्हणून दिल्यांत. देखून सांत पावल भोव अपुर्बायेन सांगता, तुमचेच विशयांत लेखा व्हरतें ओडपोन चिंतूंक वचनाकात. ह्या संवसारांत जियेत आसतना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हाका आनी तुमकां एक तेंतेच हांव आसा. तें कितें म्हळ्यार आमचेच विशयांत ओडपोण उलोवचें. हेरांनी आमच्या विशयांत ओडपोण उलयचें, पूण सभारपोटी आमी आमचेच न्ही आमचीच पाट तापडोवचें या आमचेच विशयांत हेरांक गरजे भायर सांगचें. हेरांक आमी सांगा जाय म्हणना, आमचें जिवीत पळोवन हेरांनीच सांगा जाय. तो जाल्यार एक बरो मनीस, ती जाल्यार एक बरी मनीस, तांचे कुटाम देवबिरांतीचे कुटाम आमी सांगा जाय म्हणना, आमी कोंब फुंकी जाय म्हणना. कित्याक आमचें जिवीत आमी जियेल्लें पळोवनूच हेर आमच्या जिविता विशयान सांगतात. आमी दुसऱ्यांक कितें व्हडल्यान सांगा जाय म्हणना. देखून सांत पावलोन सांगली ती उतरां. देखून तो सांगता, हांव दामून सांगता. दामून सांगचें म्हळ्यार बारीक गरजेन. देखून तुमी मोतीन तोरी जाय आनी ती सदांच ती उतरां तुमच्या जिवितांत समजोवचें प्रयत्न करी जाय म्हणून सांत पावलो रोमाकारांक बरोवन सांगता आनी आज आमकां सांगता. देखून आमच्या वडपणा विशयान चिंता आसतना इल्ली मीठ आसा जाय. इल्लें आमच्या विशयान सांगयेत, सांगच्यान कांय चूक ना, पूण गरज नातलें पुरा सांगून आमी मात्र बरें हेर पुरा बरें न्हय. तसलें चिंताप तें फारिजेवांचें चिंताप, फारिजेवांक लागीं आसलें तेंच चिंताप. हांव मात्र बरो हेर पुरा पाड. हांवें सांगिल्लें तें सोमा, हांवें केल्ली चूक जाल्यार तें हांवें केलें देखून ती सारकी, ताणें केल्यार ती चूक, हांवें केल्यार तें सारकें. असलें चिंताप आमचे थंय थोडे मटी आसा. संवसारांत ती आसा तें आमी पळयता, माध्यमांनी पळयता. पोटी आसलें सत करचें प्रयत्न चलोवनूच आसा. अन्याय केल्लें तें सारकेंच म्हणलें दाखोवन दिवचें प्रयत्न ह्या संवसारांत आसा, चलोवनूच आसा. तें आमकां एकल्याक कळीत आसा. पोटी मार आनी पोटीस मान तें सत म्हणून दाखोवचें. पोटी सत जायनात, पोटीस सतच. देखून सोमयान आमकां सांगलां, देखून सताचे प्रतिनिधी आमी जाय जाय, सताक आमी रुजवात दी जाय म्हणून जेजून आमकां सांगलां. देखून देवान आमकां आमच्या सामर्थ्य प्रमाणे देणी दिल्यांत, आमकां हर एकल्याक देणी दिल्यांत. कोणेंच सांगूंक जायना देवान म्हाका रस्त आसतना म्हजे थंय खंयची बरी देणी दिवनान म्हूण सांगूंक जायना. आमी ती सोदी जाय, आमचे थंय आसली ती देणी उर्जीत करी जाय, त्या देणयांचो पोस करी जाय. आमी पळयता एक जड लायल्यार पावना, लावन ताच्या मुळाक वचना जाल्यार आमकां कळीत आसा कितें जाता. तें जड सुकोवन वेता थोड्याच दिसांनी. मागीर आमी सांगूंक जायना जडाक वचून पुरपुरोंक जायना, हांवें हें तुका लायिल्लें, तुवें कितें केलें अशें सांगूंक जायना. पूण ताच्या बदलाक लायिल्ल्या उपरांत ते दाळा त्या जडाक कितें गरज आसा तें हांवें करूंक जाता, ताचें पालन पोशण करी जाय. तशेंच आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवान ताच्या राजांत आमचें जिवीत संतोशाचें करच्याक विविध देणयांनी आमकां भरलां. जायतीं देणी आमकां आतां आमी आयकल्ल्या प्रमाणे आमकां हर एकल्याक एक ताच्या कृपेक सरी जावन आमचे थंय ताणें साबार देणी दिल्यांत.
एकल्याक प्रवाद करचें देणें आनी एकल्याक कारबार चलोवचें देणें एकल्याक सेवा करचें देणें एकल्याक शिकवण दिवचें देणें एकल्याक उत्तेजन दिवचें देणें आनी एकल्याक दान दिवचें देणें आनी एकल्याक दायाळ करुण्यो करचें देणें ह्यो सगळ्यो आमी कितें करूंक जाय हस्त्या तोंडान दिवंक जाय देखून सांत पावल कोरिंतकारांक बरोवन सांगता हिंच उतरां हस्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगा आसो देखून आमी हर एक दिसा हस्त्या तोंडान दिवंक प्रयत्न करी जाय पुरपुरोन न्हय देवा हो काल्याक आयिल्लो व्हरतो न्हू देखून हांव दितां एकटी वचोन दी त्या खातीर दितां तशें न्हय त्या मनोभावान आमी दिलें जाल्यार ताका कितेंच प्रतिफळ लाभना ताचे बदल्याक हो म्हजो भाव म्हजी भयण म्हज्या तांकी प्रमाणे दितां सगळें दिवंक म्हज्या कडेन ना जावंक पुरो पूण म्हाका कितें देवान दिलां तातूंत इल्लेशें ताकाय दितां अशें ह्या मनोभावान आमी आमचे जिवेत जियेत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां आमकां मेळटात देखून असलें जिवीत जिवोवच्याक आज आमी प्रयत्न करया देखून सांत पावलोन सांगिल्लीं ती उतरां तुमकां वडवीक उलोवंक आसा जाल्यार तुमी कुर्साची वडवीक उलया जेजून समकाल्ली कुर्साची वाट आमी नियाळ्ळी कुरीस कुर्सा विशांत आमी वडवीक उलोवंक जाय कुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्ल्या त्या जेजू विशांत बापा विशांत पुता विशांत पवित्रत्म्या विशांत आमी वडवीक उलोवंक जाय तें आमच्या जिविताचें कर्तव्य जाय तर ही कृपा जेजूतावन आमी मागया आमकां दिल्ली ती देणी पेल्याच्या सेवेंत करसूंक आमकां देव आदार दिवन दी म्हूण मागया मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आमचो देव आमकां जैतान दिता ताका कितलीं अर्गां दिल्यार पावनांत तर ह्या सिंतिमेंतांनी विणलेलें एक गीत जया कोडुवा देवरिगे कोटी कोटी स्तोत्र जीव ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ हे गीत आता आमी गावया तुमच्या धाकट्या बुकांनी पान 22 सर्वांनी उबी रावचें संतोषान हे गीत थाळयो पेटोवन सोम्याक अर्गां दिवन गावचें ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಶಿವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ
हल्लेलुया जय हल्लेलुया हल्लेलुया जय हल्लेलुया ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮರಾಧನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವದೂತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. समयाची स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. और God Jesus, और God Jesus, स्तुति Jesus, आराधना Jesus, वंदन Jesus, thank you Jesus, praise God, समय Jesus, हालेलुया 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 हालेलुया. Daikan dimbi galat मोगाच्यानो आमचे दोळे आमचे प्रयत्न आमी करया. आमचे दोनी हात आमच्या काळजा वयर दवरया. काळीज आमकां मोगाचें. काळीज आमकां सांगता देव आमचो कितलो मोग करता म्हूण. हर एक आमच्या काळजाची ती उडी देव आमच्या जिवितांत कितले महात कार्यां करन आसा म्हणलें आमच्या उडासा काडटा. काळजाची हर एक घडी देवान कितलो आमचो मोग केला म्हणल्याची रुजवात. काळजाची हर एक घडी आमची कुटुंबां तर आमचो कितलो मोग करतात. देवान आमची जतन घेतल्या आमच्या कुटुंबा मुखांतर, आमच्या भावा भयणी मुखांतर, उदार मनाच्या दानी मुखांतर, आमकां बरें करच्या मनशां मुखांतर देव आमची जतन घेता. हें केदींच आमी विसरचें न्हय. तर ह्या घडये आमच्या जिविताचें समर्पण करचें प्रयत्न आमी करया. आमच्या जिणेंत कितें उणेंपण आसा, आमचे कश्ट हानवारां पिडाशिडां आमकां दोसतात, आमकां कांगाल करतात, आमचें जिवीत निराशेचें करतात.
सवालां वयर सवालां आमच्या जिवितांत येतात हें कित्याक म्हजे थंय घडटा कित्याक परतून आनी परतून म्हाका कश्ट पिडा शिडा आर्थीक अडचणी हांव इतलें सोम्या सांगात आसा मागणें म्हणटा मिसांत वांटेली जाता नोवेनां करता आराधनांत वांटेली जाता जाल्यार म्हजे कश्ट हाळू जायना कसली चिंतना आमच्या मोतींत आसात जावंक पुरो हे सगळें ह्या घडये जेजूच्या पांयांत ताला समर्पण दिवया आमचो सोमी आमचे सांगात आसा ताच्या अमोलीक रक्तान तो आमकां कृपेन भरता आमचे थंय नवी सखत तो आमकां दिता नवी कृपा आमचे थंय तो वळयता मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आगोस्तिनान सांगिल्लीं ती उतरां देवाची कृपा ना जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी कितेंच करूंक शकना देवाच्या कृपेचो अनुभव सागोस्तिनान ताच्या जिवितांत भोगुल्लो तीच कृपा त्याच देवान आमचे थंय वाळूंक सोडल्या त्या कृपेचो अनुभव करया देवाच्या काकुळतीचो अनुभव आमी करचे प्रयत्न करया कित्याक तस्सो काकुळतीचो सागोर जेजू ताचें दर्शन आमकां दिवन आसा आमकां तो पळयोवन आसा आमची दिश्ट ताचेर कोंचोवया आमच्या अस्कटकायेचेर आमच्या उणेपणाचेर आमची दिश्ट कोंचोवची नाका बगार देवाच्या काकुळतीचेर ताच्या मोगाचेर ताच्या कुर्साचेर आमची दिश्ट कोंचोवचे प्रयत्न करया बरवशान आमी जियोवया आमच्या कुटुंबांत कितें उणेपण आसा तें सगळें सोम्याक समर्पण दिया ह्या घडये खंयची मागणी घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या तांचो उडास काडया कितें आमच्या जिणयेंत आमकां उणेपण आसा म्हूण बगता तें सगळें देवाक समर्पण दिवया ह्या घडये आमच्या कुडींत आसच्यो पिडा दूख गांठी दूख जावंक पुरो तकली पडापड ताप हेर पिडा आमकां दसून आसात त्यो सगळ्यो एक घडीभर जेजूक आमी समर्पण दिवया तसो जेजू ताची कुशी होई जाल्यार ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां हर एकल्याक धुवन कृपेन बरोवन दी हें गीत आमी मौनपणी आयकत आसतना आमचे सगळे जिविताचें समर्पण जेजूक आमी करया आपोड जेजू म्हाका आपोड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय खून कर जेजू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा मुझे तूं निवार आपोड जेजू म्हाका आपोड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय खून कर जेजू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा मुझे तूं निवार परत आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर घालचे प्रयत्न करया आमच्या जिणयेंत आसच्यो त्यो सगळ्यो वायट संवयो सबारपोटी आमी जायते निर्धार घेतिल्ले आसा जावंक पुरो ह्या वायट संवयेंतावन आमी भायर ये जाय पूण परतून आनी परतून त्याच वायट संवयेंत आमी आसाव जावंक पुरो ती वायट संवय म्हाका एका रितीची कुडीची दादोसकाय दिता जावंक पुरो पूण परतून आनी परतून हांव त्या वायट संवयेक बली जाता आसतना म्हजें जिवीत हांव निराशपणाचें करनासा देवाच्या मोगात हांव पयस वचून आसा तर कसली आमची ल्हानवड वायट संवयो जाल्यार एक घडीभर जेजूच्या पांयांत ताला समर्पण दिया कृपा मागा सोनिया म्हाका बोल दी सकत दी तुजी कृपा म्हाका आसल्यार पुरो ह्या वायट संवयेंतावन म्हाका भायर येवंक कृपा दी सोनिया जायते प्रयत्न हांव करनासा जाल्यार परतून आनी परतून त्याच वायट संवयेक हांव बली जाला सोमिया ह्या वायट संवयेंतावन म्हाका सुटका दी सोमिया म्हाका उलो मारा जेजू गावया गीत आपोड जेजू म्हाका आपोड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय खून कर जेजू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा मुझे तूं निवार
आपोड चिसू म्हाका आपोड हामोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुणकर चिसू म्हाका गुणकर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार मोगळा सुमिया या भाव भयणींचेर तुज्या कृपेची आशिर्वादान तूं घाल सबार जाणां विविध रितीन कंगाल जावन आसात पिडे वरवीं आर्थीक अडचणे वरवीं समस्या वरवीं कुटुंबाच्या समस्या वरवीं या भाव भयणींचेर तुज्या कृपेची आशिर्वादां वत धैर्यान तांकां बरो तांणी केदींच निराश जायनासतना तांकां तूं आपोड गुण कर तांचे थंय एक नवें काळीज तूं रचून दी तांची पिडा शिडा तूं गुण कर सुमिया तूं दैवीक वैज आमचें बरें तूं आशेताय आमचो भावार्थ घट कर या आमच्या भावा भयणीचो भावार्थ तूं घट कर सुमिया हरी एक संगत तुज्या दृश्टीन पळोवंक तांकां तुजो आदार लाभय मागण्याच्या स्पिरितान बरोवन तुका चड आनी चड लागीं जावं तांच्या कश्टा मदीं कंगाल जायनासतना कश्ट जिविताचो एक वांटो म्हूण समजून सल्वसवाची एक वाट म्हणलें समजून मोगान ते स्विकार करूंक आनी तुजी खुशी वय जाल्यार सर कश्टा नश्टांतले पिडे शिडेंतले या तुज्या भावा भयणींक तूं निवार म्हूण आमी मागता आपोड चिसू म्हाका आपोड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं थेलाय गुणकर चिसू म्हाका गुणकर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपोड चिसू म्हाका आपोड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुणकर चिसू म्हाका गुणकर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार 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 एक घडी बरो आमच्या कुटुंबादाराचो उडास काण मागया मुखल्या दिसांनी आमच्या पुनशेतान जावची अर्ध्या दिसाची रितीर देवाच्या कृपेन बऱ्या रितीन जावच्याक ही रितीर चलोवच्या बाब प्रकाश आनी ह्या रितीरेंत हजर जावच्या समेस्तांक देव कृपेन बरोवन दी येवच्या इतर हांगासर जावचें हत्मी कार्य गेसेमनी सांज वराड्याच्या सर युवा जाणां खातीर जेजूच्या हातांत आमी समर्पण दिवया हें आत्मीक कार्य आनी हें आत्मीक कार्य चलोवन व्हरच्या बाप सिरिल्लो बोपासोत आनी ह्या आत्मीक कार्यांत वांटेली जावच्या सर युवा जाणांक तुज्या कृपेन बरो तांची सकत युवा प्राय सुमयाच्या मिसावांत गळसूंक तांकां देव आदार दिवं दी म्हूण मागया आमची सगळी मागणी आनी तेसावां हर एक इराद्यां खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर तांणी बऱ्यो येवच्या परिक्षे खातीर आमच्या युवा जाणां खातीर सगळ्यांक भेटोवन सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केलेल्या मोक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां दाळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयतीं करया Sacramenta sustanaman koruya
पूर्वेल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सलबोलवेच्या अस्त विश्व्या भावाताचे फळदिव्या सशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्या अपसिधा तुका दोगाय शास्त्रीता समसमी नावाता आमेन. प्रार्थुया ये देवाविची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. आमेन. या नमस्कार करूया. या नमस्कार करूया. या नमस्कार करूया. Nove ye gitami nawadiami amcha somya vundun taka bhaktinami asiyami amcharaya kritya somyachi nisaki vichi mahimatachi करताम काबिजमी प्रविधीन वास्ता ताची वडविकाय रसना वाकंताल ताची बळबोन काय नाव्या नोवे ये इतामी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भोगदिनामी असयामी आमचरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो परत आनी एका मंगळारा दिसा धन्या देवाची ससाई मागोवंक आनी आमच्या पात्रोनाक लक्षिल्ल्यान पळोवंक हांगासर आमी आयल्या. आयच्या दिसाची वाचपां आमकां साबत आमी कसो आचरण करी जाय म्हूण सांगता. साबता दिसा कितें करी येता कितें करूंक नजो. बरें करून वाचपां आयकोवची प्रसंग नियाळसो घरा वचून त्या प्रमाणे जियोवचें. आदारलेल्या सर चुकी आनी पातकांचो आतां आमी उडास काडया आनी देवा लागचें बक्षाणें आतां आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजो गुन्हे अवसारून सांगता मनान चिंतून अनुसारून वायदा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते बदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोगवण अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांगपार मरयेक सगळ्या देवतांनी बघता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकोत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सौम्या काकोत सौम्या काकोत क्रिस्ता काकोत क्रिस्ता काकोत सौम्या काकोत सौम्या काकोत प्रार्थया सर्वेस्परा तुझ्या पवे सभेक आत्मीक पोषण दिवंक सांजू हांव पॉल दुसरो तुझ्या भाग्यवंताक सताच्या आनी प्रतिमोगाच्या आत्म्यान तूं भेंबरलोय ह्या ताच्या नव्यानाच्या दिसा आमचे बसत ते करतात ती विनंती मानून घेवन ताचे देखी प्रमाणे त्यास सताक वेंग मारूंक आनी प्रतिमोगान जियोंक आमकां करपाक दी आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासबोट चलयता ससनाच्या ससना एजेकिएल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप उपरांत देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दराशी परतून हाडलो तेई मंदिराच्या उबऱ्या पंदा तावन उदक भायर सरलें आनी उदेंती वाटेन वळटलें कित्याक मंदीर उदेंतीक पडून करूंक आसलें हें उदक मंदिराचे उजवे कुशीन पडटालें वेदीचे दक्षिणेचे वाटेन मेळटालें तेन्ना ताणें म्हाका उदेंती उत्तराचे दरवट्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यान बोवाडो काडून उदेंतीक पडून करूंक आसा त्या भायल्या दरवट्याची हाडलो तें दक्षिणेचे कुशीन तावन उदक भायर सरतालें तें हांवें देखलें तो मनीस आपल्या हातांत एक मापासून घेवन उदेंती वाटेन गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी उपरांत ताणें म्हाका उदेंतींतल्यान व्हेलो उदक म्हज्या पांयांच्या खांब्यान पावलें ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो उदक म्हज्या दोंपरांत पडलें ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो उदक म्हज्या पेंगटाक पावलें ताणें परतून 1000 हात मेजले पूण आतां तें म्हज्यान उतरूंक जावन तसली एक न्हंय जाली कित्याक उदक चडलें तें गुंड आसून तांतल्यान उपयोग वेचे पडलें उतरून वचूंक जाय तें न्हंय तें जालें ताणें म्हाका म्हणलें मनशा पुता हें तुवें देखलां मू उपरांत ताणें म्हाका न्हंयचे देगेर परतून हाडलो हांवें परतून पावलो तेन्ना न्हंयचे देगेन दोनी वाटेन हांवें जायते रूप पळयले ताणें म्हाका म्हणलें
हे उदक उदेंती प्रदेशाचे वाटेन मेळून आरंभाक देंवता आनी ते दर्याक मिठा उदकाच्या दर्याक पावतच मिठा उदक गूढ जाता. जाय हे न्हंय वळटा ते सगळे प्राणी तातूंत भोंवतात. ते सगळे जियेवंक शकतले आनी जायते मसली आसतली. कित्याक जाय हे उदक पावता थंय ते भलायकी हाडटा. जाय ते वळटा थंय सगळे जियेवंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशीन देगेचे सगळे जिन्साची फोळ दिवची रूख वाडटले. तांची पानां भोंवची न्हय आनी ते कितेंच पळोवन जावचे न्हय. हर एक म्हयन्यान ते नवी फळां दितले. कित्याक तांची पसत उदक मंदिरा जावन येतले. ताणें तांची फळां काणा आनी तांची पानां वखदाक उपयोगताली. देवाचें उतर हे श्लोक. दळबरसो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबरसो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. देवच आमचो आसरो आनी आमचें बळ. कश्टा आकातांच्या वेळा तोच आमचो खरो आदार. भूमी जाल्यार हालोवन पडो, पर्वत दोंगर दर्यांत कोसलोवन पडो, पूण आमी भियेवची ना. श्लोक. दळबरसो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. एक न्हंय आसा, तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटात. तेंच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. देवान जर त्या शहरान बिडार केला तर तें हालात कशें. दीस उदेतानाच देव येता ताचे कुमकेक. श्लोक. दळबरसो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबरसो सर्वेस्पोर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. येया पळया सर्वेस्पराची कामां. पृथुमेचेर ताणें केल्ली आजापा देखा. श्लोक. दळबरसो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. एक नितर कारिज्माकार संदी देवा, तुझे सरमणीचो संतोष परत्या हांवें भोगीसो कर. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तोबळ जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बकऱ्यांच्या दारवाट्या लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रे भाशेंत
बेत्सादा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात. कुर्डे, थोंटे, आरिगार अशे म्हूण जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंयसर आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणलो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, साईबा उदक घालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना. हांव देवाक वेताना आनी एकलो म्हज्या की पयलें देंवता. जेजून ताका म्हळें, वच घे तुजें हातोळण आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हातोळण घेवन चलतेच रावलो. तो दीस साब्बाताचो देखून त्या गूण केल्ल्या मनशाक जुदेव म्हूण सांगूंक लागले, आज साब्बात, तुजें हातोळण व्होवंक तुका आड व्हरलां. ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केलो, ताणें तुजें हातोळण घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें. जुदेवानी ताचे लागीं विचारलें, कोण तो मनीस तुजें हातोळण घे आनी चल म्हणून तुका सांगल्लो? पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नासलें, कारण ते सुवातेर लोकांची व्हड खेट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळें, हळे आतां तूं बरो जालाय आनीक पातक करिनाका, ना तर पयलेंच्या परस चड वायट तुका घडत. तो मनीस जुदेवासरशें वचोन आपणाक बरो केल्लो जेजून म्हणून तांकां सांगूंक लागलो. जेजू असले सर्व साब्बाताच्या दिसा करतालो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचे उत्तर. वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आनी एक नवो म्हयनो आनी पयलो दीस, सगळ्यांकी उडासाक उरचो दुसरो दीस एप्रील फूल म्हणटात. एप्रील फूल आतां इल्लें इल्लें उणें जालां. पयलें भारी फूल करताले, फाटीबळे म्हणटाले, बाळेले कांय ना, आसताले फूल म्हणटाले एप्रील फूल. आनी ह्या एप्रील फुलाच्या पयल्या दिसा आमी हांगासर ह्या देव तेंपलांत आयल्या. फूल करूंक न्हय, पात्रोनाक फूल करूंक जायना, पूण पात्रोनातावन नवी नवी योजना आमच्या हातीक घेवंक, ताचें बेसांवां घेवंक आनी मुखल्या सगळ्या म्हयन्यांत आत्मीक गटाय जोडूंक हांगासर आयल्या. तर आयचे वांजेलाचें वाचप आमकां कितें सांगता म्हणून पळोवया. बोवापूरबायचें वांजेलाचें वाचप आयचें वाचल्यार परतून परतून वाचया म्हण जाता, कित्याक म्हळ्यार बरे बरे पॉयंट्स आसात तातूंत. म्हाका 4 पॉयंट्स झळकले. तातूंत बरो अर्थ आसा आनी आमकां कालें घरा येयल्लें व्हरोंक मेळटा. मार्केटीक गेल्यार मेळची काली मासली मेळटा, रांदोळी मेळटा, हांगा आयल्यार कालें मेळटा, हांगा जेवण मेळटा, जेवण मेळटा, पूण इल्लेशें दुसरें व्हरोंक मेळटा, तकलेंत कांय इल्लें व्हरोंक मेळटा. त्या देखून 4 पॉयंट्स. पयल्यान पयलें आमी पळयता, साब्बाता दिसा जेजून गूण करचें. आड व्हरलां. कोणें आड व्हरलां? देवान आड. सक्कडी 7 दीस केल्ले देवान. उत्पत्ती पुस्तक सांगता 7 दीस देवान केल्ले. तो दीस पयलो दीस केलो ताका बरो म्हूण दिसलो, दुसरो दीस केलो तोय बरो दिसलो. खंय म्हणी बरो दिसना म्हण आसाय. 7व्या दिसा विशव घेतलो. विशव पाळये बारी बरो विशव घेतना काली दाखोताय पिडा सुरू जाता, टेन्शन चडटा. देखून सद्दां काम करनासल्यार जायना. एक दीस विशव घेवनचो. म्हजे कामागार येता आसतना हांगासर सद्दां काम करताले, रक्का रक्का म्हणटाले.
पैसे मेळटात न्ही म्हणून. आतां बरे शिकल्यात ते. आयतार म्हणल्यार कोणले काम ना, रजे करतात. विषय गरज. आणि आमच्या जुदेवानी काले गेले गोताय, जुदेवानी पुरा कंडिशनां गेली, हे पुरा गेले रुल्स आनी पुरा गेले. साबताच्या दिसा विषय घेवचो, विषय कसो घेवचो म्हणटा न्ही सांगले. कितले संगती सांगले म्हणून हें करून नजो, तें करून नजो, हें करून नजो, तें करून नजो म्हणून एक 4-5 फुटां बरोवन गेले. साबताच्या दिसा पयसो म्हणसर चलोन वचोंक नजो. कितले वशेत, एक फातर उडयता इतले मात्र वशेत. लोकांक वचोंक जाता कितले फातर उडयत. पूण ते कशे येताले गोताय, व्हडलें एक फातर उडयताले, थंय म्हणसर चलोन थंय आनीक फातर उडयताले. पळय तांची बुदवण काय पळय. आमच्या सद्या लोकांक फातर उडोवचे इतले मात्र रावताले. हे फातर उडोवन 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 जाय जाल्ले कडेन वचून येताले. तशें साबता दिसा गुण करून नजो. आनी जेजू म्हणटा तुजो पाडो मणी वचून पडत, मला देख पाडो वचून पडत जाल्यार उदकांत तूं वगोर रावताय, तो बुडता न्ही. बुडल्यार कोणाक लॉस, तुकाच लॉस. ताका वयर काडटात. थंय बरें करूंक जाता, गुण करूंक जायना. अशें साबताचें महत्व ताणें शिकयलें. साबता दिसा बरें करचें, तातूंत कांय चूक ना म्हण तांकां तिळशिलें. साबता दिसा खोटें मात करूं नजो, तें उरल्या दिसांनी करूं नजो, पूण साबत दिसा करूंकूच नजो. साबत बऱ्या रितीन पाळी जाय म्हणलें आयच्या वांजेलांत आमकां कळटा. आनी साबता दिसा अजाप केल्यार कांय तोंदरे नात. तुमकां कोणाक अजाप करची सकत आसा जाल्यार करया, कोणाकी बरें करया, कोणाची इल्ली सेवा करया. इल्लो वेळ चड आसा त्या दिसा बरें करूंक मुखार या. आतां आमचो आरेगार आहा पळय, ताचे तावन सुमार लिसांवां शिकोवंक आहा आमकां. पयल्यान पयलें तो आरेगार पुरपुरी मनीस. पुरपुरी कोणाक जाय पुरपुरी मनीस? केदाळे पुरपुरचे, हें समाना तें समाना, अशें ना तशें ना, हें ना हें ना. खंयच्यान ताका समाधान म्हणलें ना. हांगासर कशें कळटा पळय, 38 वर्सां आसा हे देवा म्हज्या मायंगे. उरले कितले जावन येवन गेल्यात. थोड्या वेळार क्लासीनी 3 वर्सांनी बसतात. सक्कडी म्हजो क्लासमेट म्हणटात, वोय क्लासमेट, म्हातारो म्हणल्यार क्लासमेट, तोय क्लासमेट. कशें बाब विचारलें ताका, कशें हे पुरो तुजे क्लासमेट जावचे? हांव एकेका क्लासीन 3 वर्सां शिकलां. 10वी जाताना म्हजे 30 वर्सां जाल्यात. म्हळ्यार क्लासीनी 30 वर्सां जाल्यात. 1ನೇ 3, 2ನೇ 3 कुर्सून पळया 30 जातात. ते जाल्यार 7 जाले. त्या देखून सक्कडी म्हजे क्लासमेट. तशें हांगासर 38 वर्सां जावन तो थंयसर आसा. थंय 5 मंडप आसले. बेतसादा म्हणलें तळ्याच्या लग्गी वयर आहले. आतां आसात थंय 5 मंडप. आनी थंयसर नोमणेचे मनीस आसले. पुरा पिडेस्तच. थोंटे, कुड्डे, केप्पे, मोने, हक्कडी एका आसले. आनी वो एकलो मनीस 38 वर्सां. पळया खंडी जावन ताका कोण म्हणी जेवण प्रोवायड करतलो, नाल्यार वाचताय तो सुखाचें जीवन तो जियेतलो. आरेगार उठोंक जायना जाल्यार रे कोणे म्हणी जेवण नांडीचें घेनाका ताका. तातूंत तो समाधान आसलो. देखून तो 38 वर्सां थंयच रावलो. थोडे आसात बरें भीक मागोन जियेतात. तांचे टायम टेबल पळोवन एक दीस हांव भियेला. म्हज्या टायम टेबलाचेर बरें, बिसाय म्हज्या टायम टेबलाचेर बरें. हांवें ताका बिसाय म्हणसो एकल्याक. बिसाय 20 तारीख म्हणटना म्हयन्याची म्हज्या बागला कडेन तो 8:30 वरार आसा. ताचे तावन पंक्च्युएलिटी शिकयची आमी. ताका दिसेस हारलें हांवें. तूं काल सई हरी एक फावटी टायमार वयतले येता. टायमार म्हळ्यार म्हाका नेक्स्ट बस धरूंक हा. खंय वचोंक? आगातावन कटील वचोंक. कटील तावन सगळो वाराडो जायचे न्ही. तितलेंच घे. तितले मात न्ही. वो एक वाराडो जाता गे आनी एक दीस आनी एक वाराडो. वो सगळो दीस भोंवता. पळय कितलो हुशार पळय. आनी टायमार चुकत जाल्यार बस चुकता. हें ताणें म्हणलें म्हजे कडेन. ताचे जावन हांव मस्त शिकलां. कशें पंक्च्युएलिटी दवरची, कशें सगळ्या
सगळ्या फिरगजेच्या विगारांक वचून भेटचे पुरो शिकलो हांव ताचे तावन मागीर आयतारा इल्लेशें मारचें टायट म्हणून पोट्टो केल्ले पयशे काले करचे थोडे फावटी मदें मारता हे कित्याक सांगलें म्हळ्यार पळय थंयसर हो मनीस पळय पुरपुरचो मनीस आतां त्या मनशा लागीं जेजू येता जेजू कितें विचारता पळय तुका बरो जावंक खुशी आसा गी जेजून केल्लें सवाल हाची जाप काले एकच आसा या ना म्हणाजे वैगी नाही म्हाका बरो जावंक खुशी आसा म्हणाजे म्हळें ताणें म्हाका बरो जावंक खुशी ना म्हण येता आहले तेंय म्हणून ना पळय भरपूर हांव सुरू केलें सायबा उदक हालयतना म्हाका मुजो म्हणलो कोण्णी व्हरून थंय परिना एक आयले आग्र्याक वर्णाचे नेब म्हणल्या भशेन कित्याक थोडो वगल आयला म्हण विचारल्यार आज बस लेट म्हणून कित्याक निसरण पडलो म्हळ्यार कोणेंगी साल उडयल्ली हाची केळ्याची ताचे वयर पांय पडलो म्हजो ते साल उडयल्याक चार येतले दुसऱ्या दुसऱ्या तेजे मनीस आसात आनी वय एका टायपाचो मनीस सायबा उदक हालयतना म्हजो म्हणलो कोण्णी नात म्हाका थंय व्हरोंक च्या देखून हांव वसो जाला म्हाका कोण म्हणे हेल्प करताय आनी हेल्प विचारलाय ते पयले पळय विचारनातल्यार कोणी हेल्प करताय भरपूरचें ताचे जावन एक लिसांव तुवें आनी हांवें पुरपुरचें आसल्यार रावयचें पुरपुरचें कित्याक बरें न्हय तें बरें जायना आनी एकल्या बरें जायना दुसरो विशय ताचे जावन शिकचो कांय प्रयत्न करनासतना जियेवचें ताणें येयल्लें 38 वर्सां थंय रावच्या बदलाक ताका कळिल्लें कशें म्हणून उदक हालयता आसतना थंय भितर वचचें पयलें ताका एक करी येतें आसलें थंय उदकाच्या लागीं थंय ताचें बेड घालून राव येतें आहलें तें केलें ताणें करूं ना कोण गे काम कांडितात न्ही गट्टर चिकालो आनी थंय न्हिदलो बसलो न्हिदलो जालें तें करूं ना दुसरें ताणें 38 वर्सांनी ताका खंडीत इश्ट आसतलेच एकसुरो जायना तो 38 वर्सांनी कोण उलयतले नासतले तांच्या लागीं सांगेतें आसलें ताणें अरे सायबा सुबी सक्कड सांगता मेळ्ळा आयिल्ल्यांक हांव वस्तू वर्सां सांगत आसा ओट्टूक मेळ्ळा आनी एक निर्णय काण घेया आनी एक फावटी हालयतना उदक आंज बुडोवन हालयतना तुमी कोण्णी देवा नाकात हांवूच देंवता त्या देखून म्हाका एक पयलें चान्स दिया म्हूण सांगेतें आहलें ते सांगलें ताणें सांगो ना कालेय प्रयत्न करूं ना पुरपुरचें मात्र उरलें उरलें बरें सगळें देंवतात आंज बडो उदक लायतना तशें जाता अशें जाता म्हाका कोण्णी कॅर करना जालें सो पयलें पुरपुरलो दुसरें प्रयत्न करनासतना रावलो तिसरें आळशी मनीस तो आळशी मनीस न्हय जाल्लो जाल्यार 38 वर्सां तसो रावताय थंय कोणाची हेल्प काणी रावताय करूंक मन ना थोडे मनीस आहात बारी आळशी एक सुकणें आशिल्लें ताचें नांव लार्क म्हणून लार्क सोबीत सुकणें फुटफुटीत जावन बरें आहलें पळोवंक आनी पूण एकदम आळशी उबोंक ताका नाका उबोंक इल्लेशें येतालें पुरो ताणें गुडांत बसचें एणें गुंवचें तेणें गुंवचें इल्लें आगोंक मात इल्लेशें भायरचें आनी मागीर थंय बसचें आळसाक एक दीस पळयलें पेद्राम येता पेद्रामाच्या हातांत काले आसा एक बुट्टी आसा बुट्टेन म्हाका काले दिसता नागपूर दिसतात अर्थवॉर्म्स नागपूर म्हळ्यार ह्या सुकण्याक बारीक अशी बेद्रामा दिक्के रावलो बेद्राम कितें म्हाका पयले तुज्या हातांत काले सुबीत दिसता म्हाका थंय म्हाका तें म्हळ्यार बारीक अशी म्हाका दिताय तूं म्हाका काल दिताय हांव तुका म्हजें एक पाक दितां म्हजे सोबीत पाकां पैकी एक पाक खाण दितां हा पेद्रा म्हाका खुशी जालें पाक बारी बरें हांवें बरें गोल्डन कलरांनी आसा भांगार न्हय जाल्यार गोल्डना बरिंता जायत हांव तुका दितां ताणें नागपूर काडून सुकण्याक दिलें ताचें एक पाक बरें पाक व्हेलें दुसऱ्या दिसा आळसाय उणी जाता हाची आळसाय सोडता आनी की
पेद्राम येता राखून तो लाळे पेद्राम आयलो तूं अण्णा आयलो म्हळ्या पेद्रामा आजी अण्णा आयला की म्हाका तुका थँक्स तुजे ती बुट्टी म्हाका दी म्हजे पाक तुका कितले दीस जाले 3 महिने गेले 3 महिन्यांनी हाची पुरा सोबीत पाकांक गेली ताका मेळ्ळें हें खावन अशें मोठें जालें एक्सरसायज ना सुकणें खावन मोठें जालें एक्सरसायज ना आळसाय चडल्ली आनी आतां पेद्रामान पाक व्हरून बरें बरें कालें बुट्ट्यो गिट्ट्यो करून पुरो कालें म्हणून गेलें ताणें पयशे जोडले ह्या सुकण्यान कितें गेलें चलोंक जायना मोठाय आयल्या धांवोंक सादच ना पाकां नात कितें गी अजागृतकायेन निसरले आनी सकयल पडले बुडान बसतना घुंवतना सकयल पडले आतां खंय येचें एक कोलो आयलो धांवन धांवन आयलो मासाचो मुदो मेळ्ळो म्हाका धरले केलें गेलो आळसाय केल्या कितें जाता म्हळ्या आळसाय केल्यार नास जाता आनी ते सुकणें नास जावन गेलें त्या देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या आरेगारांत 3 लिसांवां एक पुरपुरचें तें आमी बंद करचें ताच्या बरें जावचें नाका दुसरें आमी प्रयत्न करनासतना रावचें न्हय हरएकी प्रयत्न करीचे प्रयत्न केल्यार मात जिखता देवाचें बेसांव आमचें प्रयत्न निंगे तेलपीन बाय कितलें प्रयत्न करून तूं येता हांगासर देवाचें बेसांव आनी आमचें प्रयत्न सांगता मेळ्ळ्यार सक्कळी काम जाता तिसरें आळसाय करची बंद करी जाय सुटसुटीत जायचें एक्टीव जायचें त्या वेळार हे तिनी विशय सांगता आसतीत जाल्यार आमी खंडीत जावन कितें जाता आयच्या सुवार्थेंत दिल्लेले तिनी संगती आरेगारांतून आमी शिकता आमच्या जिवनांत अभिवृद्धी जाता आनी मुखार वचूंक आमकां सलीस जाता अशें जावं म्हणून आयच्या दिसाच्या ह्या प्रसंगाद्वारे आमी शिकून आमच्या जिवितांत बरें जावंक प्रयत्न करया आमेन. आमच्या कळसासो वावर आमच्या आतासो हाडू आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो वोळा दे कर बापा वावर आमचो तुवें सिल्ली सदिली आमची सगळी इजिनी बापा मोगान स्वीकार कर पुण्या भयणा सवय हे आमचे इजिने सगळे जिवीत आमचे तुवें दिल्ली सदिली आमची सगळी इजिनी बापा मोगान स्वीकार कर पुण्या भयणा सवय हे आमचे हे जिने सगळे जिवीत आमचे. म्हज्या बाबा भयणीनो आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या देवाक सरस्वो देव म्हणून घेवं. प्रितीच्या बापा तुजे परजेचो हो यज्ञ मानून घे. सांजो बोल दुसरो तुज्या भक्ताच्या या नोवेनाच्या दिसा तुजे महिमेक आमी ते भेटयता. या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गोवळ्या बराबर आमचे दिसाचें जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर यज्ञ जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वे
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेतर आणि सासनाच्या देवा सर्व कळी आणि सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पॉल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dall'balanzo serve sotto. Sărganii somsa, vola tuja vaibhava, unsărghi ca jai, jai, jai. Unsărghi ca jai, jai, jai. सर्वेश्वराचे नावी येतात आता जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तू पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawartaso good pergetuya. Somyam Jesu तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही बघडता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पेद्रू पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवस्त धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागती नंतरलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळपळ्यांक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवारी मरिये देवाचे माये संगती सांजू जेटीचो निश्कळपती भगवन धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्भेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना सोमिया जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयिल्लें प्रार्थना आतां आमी सोमेस्तां सांगता म्हणया आमच्या बापा तुझे नाव पळय जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मागता तशें आमची पदकां मगत आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवर्षां नतरायतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमिया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे उठ घे तुझे हांतोळ आनी चल म्हणून साबताच्या दिसा आरे घराक सांगलोलो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी सोमेस्तां सुभागी सोम्या ते म्हजे भितरचे बाग म्हाका फोवो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली साय मुझ्या काळजादारा पितर येवंक शेताय मोगान तुझे काळीज भरून सोम्या तुला वेता जेजू मुझे कहिए शांति तुझी हाडून ये जेजू मुझे दये कृपा देनी घेऊन ये जेजू मुझे दये शांति तुझी हाडून मुझे दये कृपा देनी घेऊन पवना म्हाका तरी सोम्या येताय काळजान म्हज्या रावताय
तुझी मुझे भरपूर बोतू आका तुमचा ये जेजू मुझे ये शांती तुझी हाडू ये जेजू मुझे ये कृपा देणीगे ये जेजू मुझे ये शांती तुझी हाडू ये जेजू मुझे ये कृपा देणीगे Muja Soleirazvor Sastik जीविताचे जीवन मुझे सगळे सुफल करून लाभय सुख सगळींचे ये जेजू मुझे कहिए शांति तुझी आडू ये प्रार्थोया मोगळा बापा सांजू हांव पॉल दुसरो तुझ्या भक्ताचो उडास काडून ह्या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो ह्या कलत्या उंड्या आनी दाखवयनाच्या रुपान तुझें जिवीत आमकां मेळ्ळां तेंचो सर्गार कुणांनी न्हय पूण तुकाच रूप बघून आमकां मेळ्ळां अशें कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो क्रिस्ताचे बलिदान संपलें वचून येयात क्रिस्ताची सुवार्ता जियोंक हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार दुसऱ्या भक्ती तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गोळ्या दैवीक मोक्ष घय तूं आमकां दुसऱ्या भक्ती तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गोळ्या दैवीक मोक्ष घय तूं आमकां दैवीक पाखड आमकां उगडली सर्वोन्नेची महिमा शिकयली क्रुसा सोडून जिविता हिंडा तुझ्या दिलीवर मेलपाव दुसऱ्या वंदिता सर्वोत्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गोळ्या दैवीक मोक्ष घय तूं आमकां सर्गीच्या बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र युकरिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूं आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां मोक्षी म्हूण जेजून कुर्सार्तावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले बरी आमी पाळूं एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय
आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू जायते अर्गां उले घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. फाटल्या 10 वर्सांनी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणेन जायते बरेपण आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, कुटुंबाच्या जिवितांत आनी सामाजीक जिवितांत जालां. देखून ह्या मान संता खातीर देवाक आमी अर्गां दिता आसतना तेंचो बरेपण पेल्या सांगाता वांटून घेवच्याक देवाची कृपा मागया. परिक्षेंत जैत मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत लग्न जावन 12 वर्सां उपरांत भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिल्यांत. बो काकुळदारा बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्गां दितांव. तुजी दैवीक काकुळट आमी वर्णितांव. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गुण करचे सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासतांव. ताचे बरी बागेवणपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागतांव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं जुवांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संतान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलो. तशें तुज्या उतरान आनी देखीक तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी मुक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येताव. क्रिस्ता सारकी जिणी जिवोवंक आमकां कुमोग कर. तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जाव. आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मोगाच्या नो साबार गरजो विनवण्यो तेसावां घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. साबार आमच्या भावा भयणींनी तांच्या इराद्यां खातीर मागोवंक आमकां उलो दिला. तांची सगळीं तेसावां जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत आमी समर्पून दिवया. ती देव मानून घेवन दी आनी तांकां तांचे उपकार फावो जावं दीत. परगांवांत बरें काम मेळोवंक, चेरक्याक बरी भलायकी, कुटुंबाच्या संद्यांक बरी भलायकी, काजार जावन 17 वर्सां जाल्ल्या एका आक्रिस्तांव जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक मागलां. मातयाचे केस जडचे रावोवंक 2 जाणांनी, सैरीक मेळोवंक 8 जाणांनी, जाग्याचे रेकॉर्ड हाताक मेळोवंक, 10व्या क्लासीच्या भुरग्यांच्या परिक्षेंत जैत लाभोवंक, ऑस्ट्रेलियान बरें काम मेळोवन वेगळी विजा मेळोवंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, कुटुंबांतल्या सांद्यांच्या बऱ्या भलायके पासत स्ट्रोक जावन हांतुळणाराच्या एकल्याक उलोवंक आनी चलोवंक साध्य जावच्याक, कुटुंबांत शांती समाधानाच्या देण्याक, आमाल पियोण्यातावन पयस रावंक, पुताक बरी सैरीक मेळोवंक, ड्रग्साक वळाक जाल्ल्या एका तरणाट्यान तातूंतावन भायर येवच्याक मागलां. परगांवाक वेचें पयण बऱ्या रितीन जावच्या खातीर मागलां. एक घडी भर मौन रावया. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर संताचो आदार मागून देवाची कृपा मागया. मुखल्या दिसांनी जावंक आसची अर्द्या दिसाची रेतीर तशेंच युवा जाणां खातीर मांडून हाडिल्लें आत्मीक कार्य देवाच्या आदारान बऱ्या रितीन जावच्याक आनी हाचो फायदो साबार जाणांक फावो जावच्या खातीर मागया. तूं आमकां पाव येवकरिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शिकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्ता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणू आमकां फावो जावं. आमेन. सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां दाळणेन पडूं दिनाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता श्री आमी तुसदी आनी सुदैवी फळ तुजे कुशीन जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सुमयाचे नवी आमचो आदार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्गेच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरें तुजो सेवक भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगवान जिणये मुखांतर तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुझ्या परजेन भोगूंक आनी भोवार्थांत जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भोवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवाळ. आमचे सोर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशीर्वाद दे. भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन संदेपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सस्नेक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो. दयकन बसा. मोगाच्या नो आईच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या वेळार हांगासर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटयिल्ले आमच्या पुंछ शेताचे रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्हो बाप तांचो तुमच्या नांवान हांव उपकार बावडटा आसतना कालच्या दिसा तांच्या जिविताची 60 वर्सां तांणी संपून 7 वर्सांक मेट तेंकलां. आमच्या बाचपे बिरगजींत 6 वर्सां जावन कळमीत तांची सेवा आनी हांगासर आमच्या ह्या पुंतळाक तेदाळा येवन तांचे आत्मीक मार्गदर्शन आनी हेर रितीन एका रितीन तांचो सहकार पाठिंबो दिवनूच आयल्यात. आज आमच्या सांगाता आसून हे मिसाचें बलिदान भेटोवन उत्तम प्रसंग दिवन आमी सोमयाच्या मोगांत वाडोवंक जाय. सोमया खातीर आमी सुटसुडीत जाय म्हणलो संदेश तांणी दिला. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव तांचो उपकार बावडटा आसतना तांकां जल्मा दिसाचे रास उल्हास पटयता. मुखली सगळीं वर्सां तांच्या जिवितांत भलायके बरी जावं दी म्हूण आशेता. देव बरें करूं फादर. तशेंच कालच्या दिसा आमच्या कोयर मंडळीचो सांदो जावन आसची सिल्विया पासान्ना तिणें तिचो जल्मा दिवस आचरण केल्लो. तिका ह्या संदर्भार तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव अभिनंदन पटयतां आनी जल्मा दिसाचे रास उल्हास पटयतां. आयच्या दिसा हांगासर वाजंत्र केळोवन गितां गावन देवस्तुते कुमो केल्ल्या मानेस डेनीस आनी सांगातिल्ल्या समेस्त कोयरिस्तांक सो उपकार बावडटा. व्हिडिओग्राफी करनासात डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचे हांचो हांव उपकार बावडटा. हे आयतारा दीस तें टेलिकास्ट जाता 1 जावन 15 मिनटांचेर तुमच्या घरांनी पळोवंक हेरांक सांगूंक हांव तुमकां उलो दितां.
आयच्या दिसा आमकां मुडदोम दिवन आदार दिला तांचोय आमी उपकार बावडटाव आनी देव बरें करूं म्हणटाव. मोगाच्या न्हू ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ह्या पुंतळाक तवळ तवळ भेट दिवन आत्मीक बरेंपण जोडूंक तुमकां अवकाश आसा. हर एका मंगळारा सकाळीं 10 वरार कुर्साची वाट उपरांत आराधन आनी मिसाचें बलिदान. येवच्या मंगळारा दीस एप्रिलाच्या 8 तारीखेर हांगासर अर्ध्या दिसाची रेतीर मांडून हाडल्या. कालवारीचें पयण म्हणल्या नांवाकाल ही रेतीर सकाळीं 9:30 तावन दनपारां 1:30 वरां पर्यंत चलतली. तुमकां दनपारां जेवणाची वेवस्था आसा. ही रेतीर चलून व्हरूंक आमचे मदें हांगासर येतात मनादीक बाप प्रकाश कापुजीन. सकाळीं 9:30 वरांक आराम देखून सकाळीं 9:30 वरांकच वेळार येवचें. उपरांत मिसा खातीर म्हूण मात्र येनाकात. ही रेतीर तुमचे खातीर आमी हांगासर येवच्या सर भक्तिका खातीर मांडून हाडल्या आनी भाग्यवंत हप्त्याक आत्मीक तयाराई करूंक आमकां एक अवकाश देखून ह्या विशयान सगळ्यांक सांगा. परवां मंगळारा दीस सकाळीं 9:30 वरां तावनूच आमी रेतीर आराम करतले. हांव देखून 9 वरांच्या पयलेंच 9:30 वरांच्या 10 मिनटां पयलेंच हांगासर येवन तुमी हांगासर येवचें आनी ह्या रेतीरेंत वांटेली जावंक हांव तुमकां एकल्याक उलो दितां. येवच्या आयतारा म्हणजे 6 तारीखेर एप्रिलाच्या 6 तारीखेर सांजेर 4 वरां तावन हांगासरच आमच्या पुंशता भितर आमच्या पेजार वाराड्याच्या युवा जाणां खातीर आनी सर युवा जाणां खातीर गेस्सेमनी सांज म्हणल्यार आत्मीक कार्य ह्या वाराड्याच्या ICUM सांद्यांनी मांडून हाडलां. सांजेर 4 वरार आराम जातलें. सर तुमच्या घरांनी आसच्या युवा जाणांक ह्या आत्मीक कार्यांत वांटेली जावंक आमी उलो दिताव. हें भोव अपुर्बायेचें आत्मीक कार्य मनादीक बाप सिरील लोबो हांगासर हें कार्य चलोवन व्हरतात. कितें गरज आसा युवा जाणांक तांच्या युवा प्रायेर तें सगळें त्या दीस शिकोवन उत्तीम शिकोवन तांकां मेळटली. देखून तुमच्या युवा जाणांक येवच्या आयतारा दीस सांजेर 4 वरांक तावन 6:30 वरां पर्यंत हांगासर हें आत्मीक कार्य चलोवन व्हरतात. तुमी तुमच्या युवा जाणांक धाडा. YCS आनी YCS आनी ICUMच्या सर युवा जाणांक आनी हर एका युवा जाणांक आनी तुमकांय हाका हातूंत वांटेली जावंक अवकाश आसा. तुमकां मोगाचो स्वागत. आमच्या पुंशताच्या स्टॉलांत दुंपू वाती आनी हेर वस्तू मेळटात. तुमी भेट दिवची. हांगासर आमच्या पुंशताची वॉशरूमां आसात. ती तुमी नितळाई सांबाळी जाय. फावो तें उदक घाली जाय आनी रांकी ती वापरूंक अवकाश करून दिवंक हांव तुमच्या लागीं उलो दितां. जेवण तयार आसा. पयलें मालगड्यांक अवकाश करून दिवचो. उपरांत हेरांनी हें जेवण स्विकार करचें. हांगासर फाटल्या 10 वर्सां तावन जायतें बरेंपण तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जालां. जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनाते मुखांतर देखून तुमकां कितेंय जिविताची साक्ष बरोवंक आसा उतरांनी सांगूंक आसा जाल्यार तुमी सिस्टर पिलोमिनाक तुमची साक्ष आसल्यार बरोवन दिवची. ती आमी आमच्या बाचपे बिरगजीच्या पत्राचेर जैताचेर ते मुखल्या दिसांनी आमी पायस करतले. हांव देखून तुमची जिविताच्यो साक्ष कसल्योय ल्हान व्हड आसा जाल्यार त्यो हाडून तुमी सिस्टरी कडेन या म्हजे कडेन दिवंक अवकाश आसा. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आनी आतां आयच्या दिसा मुर्दोम दिवन आमकां आदार दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतले. हांव मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापानी मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती वांटच्यो. ग्रेगरी डिसोजा पेजार, पियूस मिरांदा कैकंबा, लाउरा एस्टेल रस्किन कुलशेखर, वलेरियन सिंथिया मिनेजस, एलियार पदाव, रॉबर्ट डिसोजा बस्रूर, प्रवीण शरल फर्नांडीस बस्रूर. हांगासर कोणी हजर आसात जाल्यार तांणी मुखार येवन मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. ना जाल्यार पदऱ्या फाटीं व्हरतात. देव बरें करूं. आतां उबी रावया. जेवणाचेर आशिर्वाद मागचो.
सर्गींच्या मोगाळ बापा, एका कुटुंबाच्या सांद्या भशेन विविध फिरगजेच्या आमकां तुवें हांगासर ह्या सांजुवां पावलाक समर्पण दिल्ल्या कपेलाक हाडलां. त्या देखून आमी तुका अर्गां दिता. मंगळाराचो दीस आमकां बारी मोगाचो, तुकाय मोगा, आमच्या पात्रोनाकी मोगाचो, आमकांय मोगाचो, कित्याक आमी एकामेका सांगाता मेळचो जागो हो जावन आसा. हांगासर जावन कुरपा वळचो हो जागो जावन आसा. असल्या जाग्यार तुवें आमकां सांगाता हाडलेल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. लगभग 3 घंटे भर विविध चटुवटिक्यो आमी आदारन तुजे तावन मजत आनी कुरपा आमी जोडून घेतलेल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आनी आतां जेवणाचो वेळ लागीं आयला. पोटां आमचीं बुकेल्यांत रुचीक जेवण आमकां परमळ येवना येदोळो, पूण येतालो आतां बेगीनच भायर येताना. तसलें परमळाचें जेवण आसतना पोटां आनीकय चड बुकेतात म्हणून आमी जाणा. आमची भूक तूं थांबय आनी आमच्या गरजान तूं पाव. ह्या जेवणाचेर आतां आमी तुजें प्रत्येक आशिर्वाद मागता आसतना तें तयार केल्ल्यांचेरी आनी तें कोणें दान जावन दिलां तांचेरी तुजें बेसांवां घाल म्हूण मागता हांव. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आनी हांगा आसलेल्या ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. सांतू आधुनिक काळांतलो तरणाट्या तो आपुर बायेचो कुटुंबाक तो भद्रासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्या तूं आपुर बायेचो कुटुंबाक तो भद्रासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. Sești găuli povic sabezo Crisada ugdăm polodillo Euharista somuk shikelo Hokum bhagyavan marieso Sești găuli povic sabezo Cristada ugdăm polodillo Eucarista somuk shikelo Bhaktum bhagyavan marieso Bhagyavan zumba padusryo Santu adunik kalatlo Karnatya tum apur baeso Kutmak tum bhadrasro Sarvang sarman vallo Karnatya tum apur baeso Kutmak tum bhadrasro Sarvang sarman vallo Krista so patlav koram preranto Boksane zodchak amka adasto Kutmani ekvar zodchak karanto Devika kulti sobod bhokto Krista so patlav koram preranto Boksane zodchak amka adasto Kutmani ekvar zodchak karanto Devika kulti sobod bhokto Bhagyavan zumba padusro Santu adunik kalatlo Tarnatya tum apur baeso Kutmak tum bhadrasro Sarvang sarman vallo Mughal buddha sove Omkar Maria आशीर्वादे आमकां घेवन कसोचे पुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.